सुदिना आरजी म्हाका गोंयान जायी. अरे आरजीच्या भुरग्यांनी जे केलां न्हू कितें तें आयज मेरेन गोंयच्या हिस्ट्रीन कोणी करूंक ना. आरजीन जी क्रांती हाडल्या न्हू कितें ते हे ल्हान ल्हान जे भुरगे जे एक्टिविस्ट आमचे तांकां जॉयन जाल्ले ते झगडटात मरे. आयज म्हाका सांग स्क्रॅप यार्ड बंद करपाक कोण झगडटा? आरजीचे भुरगे झगडटा. मागीर स्लम्सां खातीर कोण झगडटा? आरजीचे भुरगे झगडटा. आरजी काबार जाल्ली नाका म्हाका. तो आरजीचो मुखिया आहा न्हू तो तांकां मिसगायड करता न्हू ताका काडलेलो जाय म्हाका. तो त्या मुखियान हो धंदो करून सोडला. ह्या भुरग्यांक तो यूज करता. हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयता मरे. अरे आयज जेन्ना इतले फंडींग बिंडींग सगळें येवन आयज तुजे भुरगे तुका सोडटात कित्याक रे? हां तांकां कित्याक तूं हें करूं शकना ते? अरे तांकांय सांबाळून घे मरे. आयज म्हाका एक सांग तुजें तें आतां काल मया कॉन्स्टिट्युन्सीन तेंच्यांनी मिटींग घेतला आनी अल्टिमेटम दिला. हें अशें कित्याक जावपाक जाय एक बऱ्या ग्रुपान आनी गोंयच्या ग्रुपान? आरजी पयलीं अशी टीम आसलेली जी गोंयच्या हिता खातीर वावरताली. पूण आयज आरजी काबार जावपाच्या वाटेचेर आसा. कित्याक काबार जावपाच्या वाटेचेर आहा? हेंचो जो मुखिया आहा न्हू तो सेट जाल्लो आसा. कितें रे हांव पयलीं तांकां सपोर्ट करतालो कळ्ळें तुका. हांवें ताका फक्त कितें विचारलें, हांवें ताका थोडे प्रश्न विचारले तिची आन्सरां ना तेजे कडेन. आयज तेंचो जो मुखिया आहा न्हू ताका हांवें प्रश्न कितें विचारले, कोळशाचेर प्रश्न विचारलो तुजी ती पदयात्रा ती काणकोण कित्याक गेली काय म्हणून. कितें तेच्या उपरांत मागीर ताका हांवें म्हादईचेर प्रश्न विचारले. अशे खूब तरेतरेचे प्रश्न विचारले. 2 कॉन्स्टिट्युन्सीन कित्याक रावलेलो काय विचारले आनी 2 कॉन्स्टिट्युन्सीन कित्याक घालूंक नाका विचारले तूं कॅन्डिडेट. ह्या प्रश्नांची तेजे कडेन उतरां ना. कितें रे आयज जे आमचे गोंयचे भुरगे आहा न्हू ते मना पासून वावरता. तांकां हिडन एजेंडा खबर ना. तेंच्या मुखियाचो हिडन एजेंडा कितें आहा तो. कितें रे अरे तेजो बॅकग्रावंड पयलीं चॅक करा. कितें बेश्टेच ताका तुमी बळी पडल्यात ते. हांव आरजीच्या अगेन्स्ट ना आनी आरजीच्या खंयच्याच कार्यकर्त्याचेर हांवें टिका करूंक ना. ते पयलींच सांगता तुमकां. कितें हांवें जें कितें उलयलां न्हू कितें तें सत्य उलयलां आनी तें सत्य थोड्या लोकांक दुखता. तें दुखता कित्याक तर तुमकां तेचें कितें मेन तो कितें करूंक सोदता एक्झॅक्टली तो खबर ना तुमकां. कळ्ळें तुका. सो आयज जाणा एकल्यान जाणीव करून घेवपाची गरज आसा की आयज हो जो उठला न्हू गोंयचें निसांठाण करपाक उठला. कळ्ळें तुका. ईच एंड एवरी टायम आमी जेन्ना एका प्रश्न विचारता न्हू तेजे कडेन उतरां नासता. आनी म्हाका एक सांग आतां जे आमी जेन्ना प्रश्न विचारतात न्हू तेन्ना तुमी आमकां क्रिटिसायज करता, मेम्स करता, आनी कितें करता, नाटकां करून धाडटा. कितें रे हें करपाची गरज ना. आयज हो जो मुखिया आहा हो एक्टिविस्टांक काबार करपाक उठला. कितें रे एक्टिविस्टांक टार्गेट करूंक उठला. आयज एक्टिविस्ट सांबाळटात मरे हे सगळे. आयज जेन्ना टायगर रिजर्व बीन हे जे इश्यूज आहात न्हू हेचेर तो कित्याक उलयना रे? आयज जे गोश्टी तो हे करूंक सोदता खबर आहा तुका ते आयज हांकां सपोर्ट केल्ल्या भशेन BJPक सपोर्ट केल्ल्या भशेन आयज जे वावरतात न्हू ते खरे गोंया खातीर वावरतात. पूण हेजो एजेंडा आहा तो टोटली रॉंग आसा आनी ह्या एजेंडाक आमी सपोर्ट करचे ना. हे सपोर्ट करचे ना कित्याक तर आयज काळाची गरज आसा गोंय वाचोवपाक, आमचें पर्यावरण वाचोवपाक. आनी हेच्या खातीर जाणा एक गोंयकार झगडटा. कितें मना पासून झगडटा. आनी ह्या टायमार हो धंदो जर करपाक सोदता जाल्यार हेका आमी ओगी रावचे ना. कळ्ळें तुका. आनी हो धंदो आमी खोपोवन घेवचे ना. कित्याक आयज जे गोंयचे जे इश्यूज आहा ते जेन्युनली घेवपाची गरज आसा. आनी हेणी जे इश्यूज घेतल्यात न्हू ते सगळे अर्दवट इश्यूज घेतल्या. एक इश्यू कंप्लीट करूंक ना. एक इश्यू खंयचो कंप्लीट करूंक ना. हालींच्या हालीं 70रीन जेन्ना पदयात्रा केली कितें ती पदयात्रा स्टार्ट केली आनी कंप्लीट कित्याक करूंक ना? जर तुजे कडेन जायना जाल्यार बंद करपाक कोणी सांगली रे? कंटिन्यू कर मरे. लोक तुका सपोर्ट करतलो आसलो मरे. आनी म्हादईच्या बॅटलाक हो गोंयकारां रावना. कितें आपूण इंडिविज्युअली करूंक सोदता. हेचे कडेन डेटा ना कांय ना. कितें रे आनी आयज जेन्ना टायगर रिजर्व जेन्ना आमच्या फेवरान येयलो हेणी सपोर्ट केलो, हेणी विश केलें क्लाउड आल्वारीस एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीसाक विश केलें ना. कितें रे म्हटल्यार खंय ना खंय तरी हेच्या मनान कपट आसा. आनी हे कपट तूं गोंया बद्दल आमी तुका मनान धरूंक दिवचें ना. कितें आसा तें ओपनली यो. कळ्ळें तुका. म्हाजो सदांच आरजीक सपोर्ट आसलेलो आरजीच्या भुरग्यांक. कितें आनी हांव सदांच सपोर्ट करीत वतलो की गोंयच्या हितान आसा म्हणून. पूण हो जो कितें करूंक उठला न्हू अरे म्हाका एक सांग आतां तूं म्हणटालो की सांग पोगो मायग्रंट हे फक्त लोकांक तूं पिक्चर दाखयले फक्त. खंय एक्शन जाली हेचेर कांयच एक्शन जावंक ना. ह्या इश्यूंचेर तूं पयशे केले, ह्या इश्यूंचेर डोनेशनां येयलीं. कितें आनी म्हाका क्रिटिसायज करूं नाका. हांव जें कितें आहा तें स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता. आनी हेच्या फुडें खूब जावपाचें आहा आनी खूब जाणांचे दोळे उगाडपाचे आहा. म्हाजो एकूच प्रश्न आमचे जे गोंयकार आहात न्हू ते तुका आयज सोडून कित्याक वयता? तर तुजे हिडन एजेंडा जेन्ना तांकां कळ्ळ्यात न्हू तेन्ना सोडून वयता ते तुका. आयज तूं सोंपलेलो आसा. कितें रे आनी हांव ते आरजीचे मेंबर्स आनी भुरगे आहा तांकां सांगूंक सोदता सारको विचार करा. तुमची जी झुंज आहा आनी लढाई आहा क्रांतिकारी वृत्ती आहा कायम ठेया.
विचारला आमी तुका विचारला कितें तूं चिवटे शिंदे ठाकरे मागीर तेलंगणाचो CM हांकां कित्याक विचारपाक गेलो अरे गोंयान कितले इंटेलेक्च्युअल्स आहात मरे तांकां विचार मरे हेच्या खातीर आमी जे प्रश्न विचारले म्हणून आमी वायट कितें रे आमकां सारकें ओपन अप जा आनी सांग तूं कितें एक्झॅक्टली करपाक सोदता तो आनी हे जे ऑर्गनायजेशन केलां न्हू आनी गोंयच्या लोकांनी इतलो मना पासून तुका सपोर्ट करून हें ऑर्गनायजेशन करपाक दिला आनी साथ दिला कितें रे 90,000 लोकांनी तुका सपोर्ट केलो 90,000 इमॅजीन कर हे 90,000 लोकांक घेवन रस्त्याचेर देंवल्लो न्हू कितें 90,000 नाका 5,000 लोकांक घेवन देंवल्लो न्हू कोळसो बंद जावपाचो 5,000 लोकांक घेवन देंवल्लो म्हादई आमकां मेळपाची 5,000 लोकांक घेवन देंवलो टायगर रिजर्व इजिली जाता कळ्ळें तुका जे 5,000 लोकांक घेवन देंवल्लो डबल ट्रॅकिंग बंद करूं येता 5,000 लोकांक घेवन देंवलो न्हू कितें रे खुबशीं कामां आमची करूं येता जे सरकार आमकां सपोर्ट करिना आयज जे सरकार बसला न्हू ते आमकां सपोर्ट करिना तूं कित्याक करूंक सोदिना तर तूं इनडायरेक्टली हे सरकाराक सपोर्ट करता उलयता तूं अगेन्स्ट हांव ना म्हणिना तूं उलयता पूण तूं इनडायरेक्टली हे सरकाराक सपोर्ट करता आनी हे सरकार आहा न्हू कितें तेंच्याच एका मनशान तुका प्लांट केला आनी हो व्हडलो हिडन एजंडा आहा सारको जो लंडनच्या लोकांक खबर ना